सोशल मिडियाचेर एके बायलेची अब्रू काढून बदनामी करपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन आदोगाद आयरिश रॉड्रिगीजाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक आक्षेप घेतला। आयरिशाचो अर्ज टेक्निकली अयोग्य। आयरिशान अटकपूर्व जामीन अर्ज CRPC कलमा खाला केल्यात। अशे तरेचे अर्ज फक्त IPCच्या नॉन बेलेबल कलमांनी करतात। आरोपी आयरिश चौकशेत सहकार्य करना। आरोपी समन्स चुकत आसा म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले। सोद आनी जप्ती जावंक नाशिल्ल्यान आरोपीक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले। सुनावणे वेळार आयरिश रॉड्रिगीजान आपल्याक शेनवारा 3 क्रायम ब्रांचीन समन्स धाडला म्हूण सांगले। मात आपले काम आशिल्ल्यान थंय वचूंक शकचो ना म्हूण ताणें कोर्टाक कळयले। चौकशी अधिकाऱ्याक चौकशेचो वेळ सोमारा दवरचो म्हूण कोर्टान निर्देश दिवचो म्हूण ताणें मागणी केली। कोर्टान सुनावणी सोमार मेरेन फुडें धुकलून चौकशे खातीर दोनूय पक्षांनी सोयिस्कर वेळ थारावचो म्हूण निर्देश दिल्यात। क्रायम ब्रांच आयरिशाक चौकशे खातीर सोमारा आफोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।